नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. उत्तर प्रदेशातल्या गोंडा जिल्ह्यात डिब्रुगड एक्सप्रेस रेल्वेक अपघात, 2 प्रवाशांक मरण जाल्यार 20 प्रवासी जाल्यात जखमी. विद्यार्थ्यांची वळख गोपनीय दवरून नीट परीक्षेचो निकाल जाहीर करचो, सर्वोच्च न्यायालयान आयच्या सुनावणेत उक्तायले मत. नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरणात एम्स पटनाच्या 4 विद्यार्थ्यांक केंद्रीय गुन्हा फाट्यान घेतल्या ताब्यात. विद्यार्थ्यांचे लॅपटॉप आणि खोलियो जाल्यात सील. लाडली लक्ष्मी आणि घर आधार येवजणेची प्रलंबित प्रकरणा बेगोबेग सुटावी करपाचे बायला आणि भुरगी उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेत दिले आश्वासन. मडगावचे सरकारी हॉस्पिटल सगळ्यो आर्विल्ल्यो सुविधा उपलब्ध करून पुराय ताकीन बेगोबेग करचे सुरू. मडगावचे आमदार दिगंबर कामत हांणी विधानसभेत केली मागणी. आणि आता खबरो विस्तारान. चंदीगड डिब्रुगड एक्सप्रेस रेल्वे गाडी गोंडा गोरखपूर मार्गावेल्यान धावतना झिलाई हांगा रेल्वे रुळावेल्यान घसरली. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी घडणूक थळार आसात आणि लखनौतले आपत्कालीन मजत पंगड घडणूक थळार वावुरतात अशी माहिती दिल्या. ह्या घडणुकेत 2 लोकांक मरण आयिल्ल्याची माहिती आसा जाल्यार 20 जण जखमी जाल्यात. थळावे प्रशासन आणि गांवचे लोक मजत कार्यांत वावुरतात अशें तांणी सांगलें. में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डेरेलमेंट हुआ है. वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है. एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है. लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं 8957409292. गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965. तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है. राहत बचाव का कार्य जारी है. जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं. महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं. जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं. राहत बचाव का कार्य जारी है. नीट UG परीक्षा पेपर लीक प्रकरणाची आयची सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी पुराय झाली. फुडली सुनावणी आता सोमारा जातली. NTA सगळ्या परीक्षार्थींचे आसन क्रमांक प्रकाशित करचे आणि विद्यार्थ्यांची वळख गोपनीय दवरून निकाल जाहीर करचो अशें आयच्या सुनावणेत सर्वोच्च न्यायालयान म्हळां. ह्या घडणुकेचो निकाल दिवपा खातीर घाई करून उपेग ना. लाखांनी विद्यार्थ्यांच्या फुडाराचो हो प्रस्न आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयाचें मत आसा. नीट UG प्रवेश परीक्षेचो पेपर लीक जाल्ल्या प्रकरणात केंद्रीय गुन्हा फाट्यान एम्स पटनाच्या 4 विद्यार्थ्यांक ताब्यात घेतल्यात. एम्स पटनाचे कार्यकारी संचालक GK पाल हांणी दिल्ल्या माहिती प्रमाण ताब्यात घेतिल्ले विद्यार्थी हे MBBS अभ्यासक्रमांतले 2ऱ्या आणि 3ऱ्या वर्सांतले भुरगे आसात. केंद्रीय गुन्हा फाट्यान हे विशींची माहिती संस्थेक पयलींच दिल्ली आणि ह्या प्रकरणातल्या चौकशेत एम्स पटना पुराय तरेन सहकार्य करतले अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय गुन्हा फाट्यान ह्या भुरग्यांचे लॅपटॉप ताब्यात घेतल्यात तशेंच तांच्यो खोलियो लेगीत सील केल्यात. देरी नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो इन्फॉर्मेशन है और जो घटना घटा है इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं. 4 स्टूडेंट को CBI टीम आके लेके गए हैं. हमें पता नहीं ये गिरफ्त किए हैं कि ऐसे लेके गए हैं इंटरोगेशन के लिए. हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है टोटल 4 स्टूडेंट का CBI हिफाजत में है. मूळ गोंयकार आशिल्ल्या गरजू आणि गरीब लोकांक सरकार सवलतीच्या दरांत घरां बांधून दितले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत केली. अदमासपत्रकावेल्या चर्चेत बुधवारा सांजे मुख्यमंत्री जाप दिताले. फाटल्या 5 वर्सांत राज्यात उदरगतीची कामां व्हडा प्रमाणात जाल्यात आणि सरकारी येणावळ लेगीत वाडल्या अशी माहिती दिवन सरकाराच्या अर्थीक परिस्थितीचो नियाळ तांणी घेतलो.
न्यू होम लोन फॉर द इंटरेस्ट सबवेन्शन स्कीम आनी वीच इज PM आवास योजना किंवा ह्याच धर्तीचेर जेका आमी म्हणटा की सामान्य मनशाक जेका घर ना तो गव्हर्मेंट सर्वंट न्ही बट ताज्या खातीर सुद्दां सरकारा कडल्यान मदत जावची म्हणून आमी नवीन तेका आयदर इंटरेस्ट सबवेन्शन किंवा तेका घर हेजे आमी ही स्कीम जी आसा पळय न्ही त्या खातीर दवरल्या त्या खातीर बजेटरी प्रोविजनूय केला आनी गोंयकार जो आसा तेका आमी मूळ गोंयकार तसो हावजींग बोर्डाचो प्लॉट जो आसा दिता आसतना 30 वर्सांचो क्रायटेरिया लायता त्या धर्तीचेर आधाराचेर आमी पळयता की गांवांतल्यान मूळ गोंयकार जेका घर ना किंवा आतां तेजें जुनें घर पडपाक लागलेलें आसा हांकां एटलिस्ट तालुका लेवलाचेर आमी हावजींग बोर्डांतल्यानूच तांकां घरां बांदून एटलिस्ट फ्लॅट बांदून दिवप हाजें प्रोविजन करता आनी तेंय तांकां म्हणजे मिनिमम रेटीन आज फ्लॅट घेवप गोंयकाराक परवडना 50 लाख 60 लाख सांगता बट तोच फाल्यां सकाळी जर सरकारान ताका 15 ते 20 लाखाच्या भितर दिलो जाल्यार तो घेवपाक शकतलो म्हणून तेंय प्रोविजन आमी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत करता. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है. इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुँचाएं. केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी. केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी. संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी. जय हनुमान जय हनुमान. देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रतिफळ तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. राज्याची भलायकी सेवा दर्जेदार आसची हे खातीर सरकार जायते यत्न करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेत सांगलें. मडगांव आनी म्हापसा जिल्लो इस्पितळांत आर्विल्ल्यो तंत्रीक सुविधा उपलब्ध करून दितले. सामान्य लोकांच्या जिवितांत परिवर्तन हाडपा खातीर भलायकी खातें वावुरता अशें तांणी मुखार नमूद केलें. गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळांत नवे मॅमोग्राफी मशीन उपलब्ध करून दितले. सरकारी इस्पितळांत फुकट उपचार दिवपी गोंय हे देशातले पयले राज्य आसा अशें भलायकी मंत्र्यांनी सांगलें. प्रस्नोत्तराच्या वरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांच्या उपप्रस्नाचेर ते जाप दिताले. आयज जे एमर्जन्सीचे ज्यो गोष्टी आहा मोर देन 15 MRI दिसाक थंय जाता. 15 ते 20 तो म्हणटा आमी तेच डिस्कस करतले. 20 जावं शकना, 10, 15, 12 कित्याक प्रत्येक MRI काडल्यार तुका अनुभव आसतलो. जर MRI जर केला मिनिमम अर्द वर तो एक 30 to 40 मिनिट्स मिनिमम एक MRI लागता. ह्या सगळ्यो गोष्टी आमचे कडेन जे चलता आनी कांय गोष्टी रिप्लेस करपाक आमी ऑलरेडी टेंडर आमी काडलेले आसा. आनी रेडियन्स डायग्नोस्टीक म्हणून आमचे जे शेजारी का मणिपाल हॉस्पिटलान बी बीड केल्ले L1, L2, L3 आमी करून फक्त गेल्या 5 वर्साचो आंकडो तुवें मागला त्या आंकड्यान आमी फक्त 310 केसीस आमी रिफर केले इन 4 years or 5 years. आनी बाकीच्या गोष्टी आमी सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजा भितर आमी ते लोकांक आमी मॅनेज करपाचो आमचो प्रयत्न करता. ऑनरेबल स्पीकर,
हे जे ऑनरेबल मेंबरान विचारला ते सगळे वर्किंग कंडिशनान आसा काय ना, हांवें जे एनेक्शर्स दिल्या ते एक्झॅक्टली आयजची परिस्थिती कितें गोवा मेडिकल कॉलेजीची ती ऑनरेबल मेंबराक हांवें प्रोवायड करून दिल्ली आसा. गोवा मायल्स ह्या टॅक्सी ॲपाचो वापर करपी 90% गोंयकार आसात आनी तातूंतले 80% पेडणे तालुक्यांतले लोक आसात अशी माहिती येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी विधानसभेत दिली. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ह्या संदर्भात प्रस्न उपस्थित केल्लो. ह्या विशयाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सभाघरांत अर्द्या वराची चर्चा जावची अशी मागणी केल्ली. गोवा मायल्स ह्या ॲपाचो वापर व्हडा प्रमाणात प्रवासी करतात अशें सांगून मंत्री गुदिनो हांणी सरकारी येणावळीत लेगीत वाड जाल्ल्याचें स्पश्ट केलें. सर, इंतून 1560 vehicles of Goa Miles are flying. 90% इंतून गाडयो ज्यो चलता ड्रायव्हर कम ओनर जे DCO म्हणटा ते. ओन्ली 10% ऑफ द पीपल हॅव एम्प्लॉयड ड्रायव्हर्स. म्हणचे हे कितले गोवा मायल्स आमचे गोंयकारांनी आपणायला हेजेर कळटा. दुसरे जेन्ना तेका म्हायती बीन आसतली, मोपा एअरपोर्ट जेन्ना इनॉग्रेट जाल्लें आमकडे गाडयो नासल्यो. आमी तेन्ना मोपा मॅनेजमेंट आसा, मोपा एअरपोर्ट आहा, दे रिक्वेस्टेड गोवा मायल्स. माझे दाबोली सुद्धा गोवा मायल्स ऑल टॅक्सीज वर डिप्लॉयड दे. तो फेलियर जायना जावपाक. इनॉग्रेशन टायमा फर्स्ट टायम फ्लायट लँड जाता, दे केम टू आवर रेस्क्यू. लाडली लक्ष्मी आणि घर आधार ह्या योजनेतली प्रलंबित प्रकरणां बेगोबेग सुटावी करतले अशी गवाय बायलां आणि भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेत दिली. वास्कोचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक मंत्री राणे जाप दिताले. आय गॉट द स्टॅटिस्टिक्स. तुमचे जे पेंडिंग ॲप्लिकेशन आसात तरी बी हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की बेगीन कमिटीची मिटींग आपूण तुमचे जे कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे कितें आसा तें क्लियर करपाक. आनी जेन्ना जेन्ना आमी विशय मांडटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन आमकां ते फंड त्या तरेन आमकां पावले वयता आनी आमी त्यो केसीस आमी फुडें व्हरता. जशें आमकां फंड अवेलेबिलिटी जाता त्या तरेन आमी मागीर मिटींग आपूण वी विल मेक शुअर दॅट आय गिव अ रिटन अपडेट इन द नेक्स्ट डे ऑर टू. क्वेश्चन्स विचारला हे डिटा म्हाजे कडेन जे आसा ते पयलींचे कितले ते आयजचे दिसा जे आमचे रेकॉर्डा प्रमाणे टोटल एप्लिकेशन पेंडिंग फॉर कंप्लायन्स 81, टोटल एलिजिबिलिटी व्हेरिफिकेशन 34, टोटल एप्लिकेशन मार्क टू द कमिटी 185. ह्यो सगळे गोष्टी टोटल एप्लिकेशन क्लोज ड्यू टू नॉन कंप्लायन्स 135. तरी बी तुमकां ह्या 135तले तुमकां जर कितें स्पेसिफिकेशन आहा, कोणाचें कितें खरेंच कितें दिसता तुमकां, आय हॅव टू रीलूक एट इट. वी कॅन पुट इट टू द कमिटी वन्स अगेन टू सी दॅट वी डू जस्टिस टू दॅट पर्सन एंड इन केस फ्रॉम आवर सायड ऑल्सो देर सम ओव्हरलुकिंग वील टेक इट फॉरवर्ड. मडगावचे सरकारी हॉस्पिटल सगळ्यो आर्विल्ल्यो सुविधा उपलब्ध करून पुराय ताकीन बेगोबेग सुरू करचे अशी मागणी मडगावचे आमदार दिगंबर कामत हांणी विधानसभेत केली. भलायकी खात्याच्या पुरवणी मागण्यावेल्या उलोवपांत आमदार कामत उलयताले. हांव खूब फाटी त्या हॉस्पिटलांत वता. एक फाटी पेशंटांक थंय फ्लोराचेर न्हिदोवचें पडटा कारण बेड्स ना. डिमांड भरपूर आहा. फॉर एग्जाम्पल तागेलो तांचो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इज कन्सिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन द कंट्री टुडे. पीपल आर रशिंग देम बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डॉक्टर्स. डॉक्टर जे थंय आहा ते सारके ह्युमॅनिटेरियन हाजेर काम करता. नो बडी कॅन से एनीथिंग. जो ट्रिटमेंट ते VIPक दिता तोच ट्रिटमेंट ते गरीब मनशाक दिता. अशी एक लोकांचे कडल्यान आमकां आयकुपाक येता. ते ऑर्थोपॅडीक डिपार्टमेंट आहा, न्यूरो सर्जन डिपार्टमेंट आहा, विच आर कन्सिडर्ड एज व्हेरी गुड. सो लोक सगळे थंय वचपाक सोदता. जातलें कितें की एक दीस मेडिकल कॉलेज वील कॉलेप्स. आणि ताका सोल्युशन कितें? ताका सोल्युशन आय हॅव बीन टेलिंग दॅट स्ट्रेंथन नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्ट्रेंथन साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांक जो पेशंट काणकोणच्यान किंवा सांग्यार साकून किंवा आमचो गणेश गांवकाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान एक्सिडेंट जावन येता ताका त्याच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांक ट्रीट करपाक मेळपाक जाय. ताका बेश्टोच पोस्ट ऑफिस बी कशें स्टॅम्प मारता आनी धाडटा तशें ताका हाडलो एम्बुलन्सांक घालो आनी पणजे धाडलो अशें जावपाक जायना. जाल्यार ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो पर्पज इज डिफिटेड. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या CSR उपक्रमांतल्यान संजय शाळेच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांक मोबिलिटी अँड कम्युनिकेशन असिस्टिंग डिव्हायस EV वाहनां आनी आवाज हे ॲप आशिल्ले टॅबलेट ह्या वेळार वाटलें. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले. ह्या निमतान वास्को, परये, कळंगुटे, मडगांव ह्या मतदारसंघातल्या दिव्यांगांक 32 परस चड वाहनां भेटयलीं. ह्या वेळार उलयतना डॉ प्रमोद सावंत हांणी अशा तरेच्या उपक्रमाक लागून दिव्यांग सशक्त आनी आत्मनिर्भर जातले तशेंच विद्यार्थ्यांची शिकपाची तांक वाडटली अशें सांगलें.
स्टेट कमिशन ऑफ स्पेशल डिसेबिलिटी हांच्या दोन्ही ऑफिसांतल्यान अंडर CSR HP हांच्यानी आज आमकां ज्यो 3 व्हिलर्स आनी 2 व्हिलर्स स्पेशली फॉर दिव्यांग पर्सन 32 टोटल्स ज्यो आसा पळय ह्यो 2 व्हिलर्स तांच्या खातीर स्पेशली आज स्पॉन्सर्ड केले दिल्यो. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचे सगळे मंत्री आमदार स्पीकर सगळे हांगासर आसा आनी विशेष इनिशिएटिव्ह जी आसा पयली डिसेबिलिटी कमिशन बाब गुरुप्रसाद पावसकर आनी आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी HP कंपनीक कॉन्टॅक्ट करून इतक्यो सगळ्यो व्हिकल्स आनी स्पेशल भुरग्यां खातीर आवाज ॲप हो तांकां स्पेशली दिला. त्या बद्दल हांव HP कंपनीकूय बी खूब खूब धन्यवाद म्हणटा की तांच्यांनी हे स्पॉन्सर केल्या बद्दल. आनी अशाच पद्दतीन दिव्यांग लोकां खातीर आमचें सरकार सदोदीत काम करता, हाज्याय फुडें काम करीत रावतलें. दिव्यांगांक स्वताच्या पांयार उबे करपा खातीर हो केल्लो प्रयत्न आसा. 2 crores ऑफ रुपीज आमकां पयलीं BPLनूय दिल्ले, BPCL ह्या कंपनीक दिल्ले. अशाच पद्दतीन सगळ्यांनी ह्या प्रोजेक्टाक आमकां सहकार्य करीत रावचें. 100% जितके डिसेबल गोंयांत आसा तांकां जें लागता तें इक्विपमेंट गरज आसलेल्या लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाक आमचे सरकार सातत्यात काम करीत आसा. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आपलें मत उक्तायलें. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी कडच्यान CSR एक्टिविटीच्या अंतर्गत साधारणतः 32 लोक जे डिसेबल आसात तांकां मोटर बायक्स दिल्ले आसात, जाणे करून ते स्वताचो व्यवसाय करपाक शकता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक शकता, लायफ तांचें डिग्निफाईड लायफ जगपाक शकता. आमचे भितर आतां आसा हांगा इरफान बाय हू इज रनिंग अ मोबायल शॉप आनी आयज ताका खूब उमेद जाता की आपल्या मोबायल शॉपाचेर आपल्याक कोणी व्हरून सोडपाक जायना, आपूण स्वताक आपल्या घरांतल्यान भायर सरतलो आनी मोबायल शॉप करतलो, स्वताचो बिझनेस करतलो, स्वताची फॅमिली हे करतलो, अशें ताजे एक संकल्प आसा. आनी आमकां बरें दिसता की आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू आवर CSR पार्टनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन. आनी they are celebrating their golden jubilee. Last year also they had come forward. पर्पल फेस्टिवल जे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जातून भितर आमकां CSR एक्टिविटीच्या अंदर खूबशे अशे लोक मेळ्ळे, आपले CSR पार्टनर मेळ्ळे, जाणे करून आमी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकां पर्यंत पावपाक शकतात. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. सेगीत पडपी पावसाक लागून भारतीय वेधशाळेन आयज आनी फाल्यां रेड अलर्टची शिटकावणी दिल्या. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाची तशेंच वादळी वारें व्हांवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. चोर्ला घाटांत पालसणां कोसळपाच्या घडणुकांक लागून गोंय बेळगांव रस्त्यावेली येरादारी प्रभावीत जाल्या. दिवचले जोगीवाडा हांगा घराचेर झाडाचो खांदो पडिल्ल्यान घराचेर लुकसाण जालां आनी थंय रावपी भुरगो आनी आवयक सुरक्षीत सुवातेर हालयल्या. फोंडेच्या माउंट कार्मेल इगर्जेच्या वण्टीचो एक भाग कोसळ्ळो. फातोर्डेच्या रायस चेंबर्स लागसरची संरक्षण भिंत कोसळ्ळी. हाका लागून त्या इमारतींतल्या 3 फ्लॅटांचें लुकसाण जालें. पारोडा हांगा हुंवाराचे परिस्थितीक लागून केपें वयपी रस्त्याचेर येरादारीक आडमेळी आयल्यात.
सेगीत पडपी पावसाक लागून दक्षिण गोंयांत लोकजीण विस्कळीत जाल्या. लागसरच्यो न्हंयो भरून व्हांवपाक लागिल्ल्यान कोंबा, मडगांव विद्या विकास सोसायटी, बाणावले वाठारांत उदक भरलां. काय राजकीय पक्षाचे फुडारी अल्पकाळातल्या राजकीय फायद्या खातीर हिंसाचार आणि खून ह्या सारकिल्ल्या उतरांचो वापर करतात हे दुर्दैवी आसा अशें भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेत सांगलें. एका आदल्या IPS अधिकाऱ्यान बरयल्ल्या लेखाचो उल्लेख करीत त्रिवेदी हांणी नकारात्मक वातावरणाचो भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेचेर परिणाम जातलो अशें सांगलें. जपानचे आदले प्रधानमंत्री शिंजो आबे हांचो खून तशेंच हालींच अमेरिकेचे आदले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचेर जाल्लो प्राणघातक हल्लो हे परिस्थितीच्या गंभीरताये विशीं सांगता अशें तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें. भारत की राजनीति में राजनीति अपनी जगह है, नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था संसद में याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए. दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं. उद्देगीक संस्थांनी आणि तज्ञांनी उक्तायल्ल्या हुस्क्याक लागून कर्नाटक राज्य सरकारान खासगी क्षेत्रांत कन्नडिगांक नोकऱ्यांच्या आरक्षणाविशीं सुनिश्चित करपी विधेयकाच्या मसुद्याचेर स्थगिती दिवपाचो निर्णय घेतला. कर्नाटक राज्य एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅन्डिडेट इन द इंडस्ट्रीज, फॅक्टरीज अँड अदर एस्टॅब्लिशमेंट बिल 2024 हे फाटल्या सोमारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेत संमत जाल्लें. तातूंत कन्नडिगांक 50% व्यवस्थापकीय पदांचेर नेमणूक करपाचे आणि 75% बिगर व्यवस्थापकीय पदांचेर नेमणूक करपाचे तशेंच खासगी क्षेत्रांतल्या गट क आणि ड पदाचेर 100% आरक्षणाचो प्रस्ताव मांडिलो. हे विशीं टिका करतना भाजपाचे फुडारी CT रवी हांणी कर्नाटक सरकाराचेर खर टिका केल्या. जो माहौल कांग्रेस के खिलाफ है, आज माहौल CM सिद्धरामैया जी का खिलाफ है, आज माहौल एकदम इस सरकार के खिलाफ है. उसको इश्यू डाइवर्ट करने के लिए हर तरीका ढूंढ रहा है. कन्नड़ा स्कूल हर गांव में बंद हो रहा है, उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है. इस सरकार क्या करता है? कन्नडिगों को केवल नाटकबाजी, नौटंकी कर रहा है. भारतीय विमान उड्डाण प्राधिकरणान व्यापक विस्तार योजनेचो आराखडो तयार केला. ह्या फाटभुंयेर भारत विमानन वाठारांत व्हड बदल घडोवन हाडटलो. सध्या देशांत 138 विमानतळावेल्यान विमानांची येरादारी सुरू आसा. 2047 मेरेन भारतात ही संख्या 300 मेरेन पावपाची मोख आसा अशी माहिती केंद्रीय नागरी विमान उड्डाण मंत्री K. राममोहन नायडू हांणी दिली. That is the commitment of our Prime Minister Narendra Modi ji, and he has said before also Hawai chappal se Hawai jahaz tak, and he has been committed since day one that aviation should go to reach to 140 crore people of this country. Everyone should be able to travel, and with that commitment he has launched the Udan scheme, and through that we have built new airports. In 2014 there were only 70 airports in the country. Now we have expanded to 157 airports, and like you said, in the next 20-25 years we want to double this number of airports, and there is good scope also. आसामात वाडट्या मुस्लिम लोकसंख्येविशीं आसामचे मुखेलमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा हांणी हुस्को उक्तायल्या. 1951 आसामात मुस्लिमांची लोकसंख्या फक्त 14% आशिल्ली ती वाडून आता 40%चेर पावल्या. ही लोकसंख्येचे परिवर्तन हो राजकीय मुद्दो नसून तो आमच्या अस्तित्वाचो मुद्दो आसा अशें तांणी स्पष्ट केलें. सीता सोरेन का साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है आप लोग खुद जानते हैं. उनका हस्बैंड का हत्या हुआ, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, तो वो महिला का साथ खड़ा होना हमारा पार्टी का जिम्मेदारी है. गीता कोरा जी का खिलाफ और बहुत बड़ा जनजातीय नेत्री है,
अपना दम पे 2-3 बार लोकसभा सीट जीते हैं। हस्बैंड का ऊपर जो भी कंप्लेन है, मैं सभा में बोला, हेमंत सोरेन जी का ऊपर जो भी कंप्लेन है, लेकिन मैं कल्पना जी का ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। मधु कोड़ा जी का ऊपर केस चल रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि गीता कोड़ा भी आसामी है। ये गलत फहमी है। आज ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया है, मैं कल्पना सोरेन को इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं मानता। संपाई सोरेन जी को हटा के जेएमएम कम से कम 10 सीट का माइनस में आ चुका है। ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर हिची आवय मनोरमा खेडकर आज पोलिसांनी अटक केल्या। पुणे पोलिसांनी ही कारवाई केल्या। शेतकऱ्यांक धमकी दिवपाचो आरोप मनोरमा खेडकर हिचेर आसा। शस्त्र विरोधी कायद्याखाला पुणे पोलिसांनी मनोरमा खेडकर हिका अटक केल्या। ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर हिने फटीचे दिव्यांग प्रमाणपत्र लावून IAS परीक्षेत घुसपागोंदळ केल्ल्याचो आरोप आसा। शेतकऱ्यांक धमकी दितनाचे व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत पुणे पोलिसांनी ही कारवाई केल्या। आणि आता वचूया खेळामळार। बायलांची आशियाई करंड T20 क्रिकेट सर्त फाल्यां सावन श्रीलंकेतल्या दांबुलांत सुरू जाता। रणगिरी दांबुला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाचेर आशियाई करंड T20 क्रिकेट सर्तीचे सगळे खेळ जातले। फाल्यां संयुक्त अरब अमिरात आणि नेपाळच्या बायला क्रिकेट पंगडांच्या खेळान ह्या सर्तीची सुरुवात जातली। त्याच्या उपरांत अ गटांत भारताचो खेळ पाकिस्तानाच्या बायला पंगडा आड जातलो। ह्या सर्तीची निमाणी फेरी 28 जुलैक जातली। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 29 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। उत्तर प्रदेशातल्या गोंडा जिल्ह्यात डिब्रुगड एक्सप्रेस रेल्वेक अपघात, 2 प्रवाशांक मरण जाल्यार 20 प्रवाशी जाल्यात जखमी। विद्यार्थ्यांची वळख गोपनीय दवरून नीट परीक्षेचो निकाल करचो जाहीर, सर्वोच्च न्यायालयान आयच्या सुनावणेत उक्ताले मत। नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरणात एम्स पटनाच्या 4 विद्यार्थ्यांक केंद्रीय गुन्हा फाट्यान घेतल्या ताब्यात, विद्यार्थ्यांच्या लॅपटॉप आणि खोलयो जाल्यात सील। लाडली लक्ष्मी आणि घर आधार येवजणेची प्रलंबित प्रकरणा बेगोबेग सुटावी करपाचे बायला आणि भुरगी उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेत दिलें आश्वासन। मडगावचे सरकारी हॉस्पिटल सगळ्यो आर्विल्ल्यो सुविधा उपलब्ध करून पुराय ताकीन बेगोबेग सुरू करचे, मडगावचे आमदार दिगंबर कामत हांणी विधानसभेत केली मागणी। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।